आता व्हिडिओ काडचे पयलीं खूब फावटी विचार केलो काडचो काय ना काडचो, कारण खुबशे फावटी आमी व्हिडिओ काडले उपरांत सकयल कॉमेंट अशें येता की तुमी गोदी मिडिया, तुमी सरकाराक वाचोवंक सोदता, तुमी आपल्या खातीर करना जाल्यार लोकां खातीर हें सगळें करता, हें लोक विश्वास धरना, तांकां दिसता की तुमी तुमच्याच खातीर करता। आमी हो व्हिडिओ काडचे पयलीं 10 फावटी विचार केलो आनी हो व्हिडिओ त्या बेसिसचेर काडटा की डेटा घेवन बसलो। हांवें पळयलें की पोर्तुगीज जेन्ना हांगच्यान गेल्ले म्हणजे 1961 आमचे कडेन कितलीं शेतां आशिल्लीं हो डेटा हांव वाचून दाखयता तुमचे कडेन। हो डेटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यानूच मेळ्ळा। ह्या डेटा प्रमाणे 1961 जेन्ना पोर्तुगीज सोडून गेले तेन्ना आमकां 50,302 म्हणजे 50,302 हेक्टर्स आमचे कडेन शेतां आशिल्लीं आनी आतां पोर्तुगीज वचून 63 वर्सां जालीं। 63 वर्सां नंतर आमी जर डेटा पळयत जाल्यार 2024 आमी जितली शेतां कल्टिवेट केली ती 23,000 हेक्टर्स। हाजो अर्थ 54% डिक्लायन, म्हणजे आमचे कडेन जर 2 शेतां आशिल्लीं जाल्यार एक शेत आमी तरी पडींग दवरलां, विकलां किंवा कन्वर्ट करून दवरिल्लें आसा, जाका लागून तें शेत आमी आमचे कडल्यान गेल्लें आसा। म्हणजे आमच्या आज्यांनी पणज्यांनी जें आमकां शेत दिलें तें आमी ह्या पिळगेन, जे पिळगेन हांवूय स्वता आसा त्या पिळगेन आपल्या स्वार्था खातीर दिल्लें आसा। दुसरी गजाल सांगची म्हणल्यार पोर्तुगीज टायमार जी शेतां जी आमचे कडेन आशिल्ली, जितलें कल्टिवेशन आशिल्लें तें आमी फुटबॉल ग्रावंडान कन्वर्ट करुया म्हटलें, कारण आमचे गोंयकार फुटबॉल मोगी, तांकां फुटबॉल सांगलें की चड बरें कळटा। तेन्ना जर आमी ती एरिया अंडर कल्टिवेशन फुटबॉल ग्रावंडार ती फुटबॉल ग्रावंड बांदिल्ले जाल्यार आमचे कडेन 70,451 फुटबॉल ग्रावंड जावपाचे, जे आतां सद्या पळयत जाल्यार 32,213 जाल्या। म्हणजे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जी आमी शेतां आसा जी पडींग दवरली किंवा ती आमी कन्वर्ट केली। आतां सरकाराचेर ब्लेम करचे पयलीं हांव एक विशय तुमचे मुखार मांडटा की कोणें कोणाक फोर्स केले की शेतां कन्वर्जनाक घालची म्हणून। सरकार तुमच्या दारान येयना आनी सांगिना की हो शेतां कन्वर्ट करा म्हणून। दिल्लीकार आयले, हे आयले, ते आयले, गोंयकार आशिल्ले 61 त्या गोंयकारांक जालें कितें की दिल्लीकारां खातीर शेतां कन्वर्ट करची पडली, तांणी ती शेतां पडींग कित्याक दवरली। तर आतां जेन्ना हो प्रश्न हांव तुमच्या मुखार उप्रासायता तेन्ना एक गोंयकार म्हणून उप्रासायता प्रश्न, आनी गोंयान जाल्लो हांव, गोंयान बॉर्न एंड ब्रॉट अप, म्हज्यो फाटल्यो 5-6 पिळग्यो तरी गोंयान आसा ज्यो रिकॉर्ड म्हाका दिश्टी पडटा ते प्रमाणे। सो एक गोंयकार म्हणून हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता की ही शेतां गोंयकारांनी कन्वर्जनाक दिली कित्याक आनी फुडें हाजें कितें करतले, होय म्हाका प्रश्न तुमकां विचारपाचो आसा। हो डेटा हेजेच खातीर घेवन बसला, कोणाक डिफेंड करपा खातीर न्ही। आमी पळयलें 1960 पासून आतां म्हणसरची सरकारां, खंयचें एक सरकार ना। हो डेटा तुमकां जाय जाल्यार आमी तुमचे कडेन दिवं शकता, तुमी फक्त तुमच्या कॉमेंटान कॉमेंटचो नंबर दिया, हो डेटा हांव तुमकां धाडून दिता तुमच्या वॉट्सॅपाचेर। जाल्यार तुमी हो डेटा पळयत जाल्यार एक सरकार अशें ना जाणें शेतां कन्वर्ट करूं ना। 60 पासून सुरू जालें कन्वर्जन, तुमी पळयत जाल्यार 60 पासून 2017 म्हणसर आमी जी कन्वर्जनाची रेट पळयली जाल्यार पळयत जाल्यार मोस्ट सिग्निफिकंट ड्रॉप अकर्ड बिटवीन 1960s and 2016 and 17 विथ एरिया नियरली हाफिंग, म्हणजे 50,302 50,302 हेक्टर्सून ती एरिया पावली 31,000 हेक्टर्स। आनी आतां फुडें फाटलो रिकॉर्ड पळयत जाल्यार फाटल्या वर्साचो रिकॉर्ड पळयत जाल्यार तो 31,000 पासून 23,000 हेक्टर्स पावले। आतां अशें म्हणना की सगळीं शेतां कन्वर्ट जाल्या, पूण खुबशीं शेतां कन्वर्ट जालीं, खुबशीं शेतां पडींग पडलीं। हांव परत प्रश्न तोच विचारता। आमी एक पोगो म्हणून सिरीज काडली, तातूंत लोकांक खूब जाणांक वायट दिसलें, पूण प्रश्न आमचो हेच आशिल्ले की गोंयकारांचे धंदे गोंयकार भायल्या लोकांक कशे पावले, हांगा मारवाडी कशे पावले, हांगा राजस्थानी कशे पावले, हांगा उत्तर प्रदेशचे लोक कशे पावले, हांगा रस्त्या कुशीक तुमच्या खाजनांनी घालून ते धंदे कशे बसता आनी लोकल पंचायती ओगी कित्याक रावता। सो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हो प्रश्न आमी जेन्ना विचारलो, आमी सांतांद्रेच्यान सुरू केलो आनी सांतांद्रे आमी हेज्या खातीर सुरू करूं ना की रेवोल्युशनरी गोवन्स आसा म्हणून, आमी सांतांद्रे हाज्या खातीर सुरू केलो की सांतांद्रेच्यान सुरू जाता तो उत्तर गोंय। सो तेज्या उपरांत आमी सांताक्रुजाय हो प्रश्न विचारलो, हो आमी ताळगांवाय विचारतले, पर्वरी विचारतले, म्हापशांय विचारतले, फुडें वचून पेडणे म्हणसर विचारतले की गोंयाक रस्त्या कुशीकचे गोंयकार गेले खंय। सो आतां होय प्रश्न आमकां विचारपाचो आसा सगळ्यांक की रस्त्या कुशीकची शेतां गेली खंय, पडींग कित्याक पडली, कन्वर्जन कोणें केलें, गोंयकारांक अशें कितें जालें की म्हाजे पिळगेक म्हाज्या आज्यान आनी पणज्यान दिल्लीं शेतां विकून जगचें पडलें, म्हाज्या आज्यान आनी पणज्यान दिल्ले जागे विकून जगचें पडलें, जे आमकां एक्चुअली हक्कूच ना। तो म्हजो जागो न्ही, म्हज्या आज्याचो, म्हज्या पणज्याचो जागो, तो खरें म्हज्या चल्याक दिवपाचो काय धुवेक दिवपाचो, फुडल्या जनरेशनाक दिवपाचो, तो आमकां विकचो कित्याक पडलो। आनी हो डेटा हाज्या खातीर घेवन आयिल्लो आसा की एक ह्या एडिटर्स स्पीका नंतर मातसो खंय तरी आमच्या मनान स्वताकूच प्रश्न विचारपाचो आमी गरज आसा की आमी
इतले हतबल जाले कित्याक की आमची शेतां आमी हळू 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 करून काबार केली. आतां कितली उरल्या 23,000 हेक्टर्स. आतां 23,000 हेक्टर्स म्हणजे 23,000 हेक्टर्स. तर ह्या पेसीन आमी पळयत जाल्यार सद्या अर्दी जाल्ली आसा. म्हणजे हाजो अर्थ फुडल्या एक 50 वर्सां उपरांत आमचे कडेन कांयच शेतां उरची ना. आतां म्हाका इतलेंच सांगा, हाजे उपरांत खातले कितें? तुमी दनपारचें रायस खाता, तांदूळ खाता, ते खंयच्यान खातले? हेजें उत्तर दिया, कॉमेंटान उत्तर दिया. पळयत रावात गोवा न्यूज. पळय गो, शी पाड पडू हांचे. कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तू चड चिंतू नाका, राव. हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत, जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता.